Joshua chapter 16. Efraimachem kull. जुझेच्या पुतांचें दायज जेरिकेच्या फुडल्या जॉर्डनाचे उदेंतीक सुरू जावन जेरिकेच्या ओronneant भितर सरून बेथेलच्या दोंगुरल्या मेरेन पावलें. बेथेल थावन लुजांत गेलें आनी आतारोथांत आर्किताचे शिमे मेरेन पावलें. उपरांत सोकोइलेवाटेन आनी अस्तोमते वाटेन जाफलेतीचे शिमे थावन सोकोइलेया बेथ-होरोनाचे शिमे पर्यान आनी जेजर थावन दर्या मेरेन पावलें. हें आसलें जुझेच्या पुतां मनासे आनी एफ्रायमाचें दायज. एफ्रायमाच्या पुतांच्या प्रांता विशीं तांच्या दायजाची शीम आतारोथ आराक थावन उंचल्या बेथ-होरोना मेरेन गेली. उपरांत शीम दर्या पर्यान पावली. उत्तरेक मिकमेथात आनी शीम उदेंती वाटेन तान्नात शिलोहाक घुंवली आनी तेच दिशो उतरून उदेंती वाटेन जानोआ पावली. जानोआ थावन आतारोथ आनी नाहारात आयली, जेरिकेयाक तेंकली आनी जॉर्दानांत सोंपली. अस्तोमते वाटेन तापुआ थावन शीम कानाहच्या उदकाशीन वचून दर्या मेरेन पावली. हें आसलें एफ्रायमाच्या पुतांचें दायज. मनासेच्या पुतांच्या दायजा भितर एफ्रायमाच्या पुतांक राखून दवरलेल्या नोंगरा भायर हे सगळे नोगोर आनी तांचे वाठार जेजेरांत रावपी कानानीतकारांक तांणी भायर धांवडावंक नात. आयज पर्यान तीं एफ्रायमांत आसात पूण जोड वावर करतात. देवाचें उतर हें